गांवांचेर बरी गजाल. आता इनफॅक्ट आम्ही आमचे जे कॅम्पेन असली ती ऑलरेडी चालू केल्लीच. आता नांवां आयल्या उपरांत आनी उमेदीन काम करपाक बरें पडटलें. सो इनफॅक्ट फाल्याच्यान आमी कॉर्नर मिटिंग्स आमच्यो कंटिन्यू करतले. नॉर्थ गोवान, सावथ गोवान कंटिन्यू आशिल्ल्योच, नॉर्थ गोवानूय कंटिन्यू करतले. आनी आमी काँग्रेसीक सांगलाय की इंडिया अलायन्साची जी कोऑर्डिनेशन कमिटी आसा ती इमिजिएटली तुमी हे करा म्हणून, आता कॅन्डिडेट आयल्या उपरांत. सो सोमार ते मंगळार म्हणल्यार पाडव्या पर्यंत त्याय जाग्यार पडटले. जे म्हणजे बेसिकली आज जे चल्लां देशा भितर आनी ज्या तरेन आमचे जे नॅशनल कन्व्हेनर आसा बाबा अरविंद केजरीवाल, तांकां अरेस्ट करून जे भारतीय जनता पार्टीन जे राजकारण चलयलां, जे ऑपोजिशन लिडर आसा तांकां जेलीन घालून इलेक्शन एका तरेन हे करप, कशें व्हरप, ते भारतीय जनता पार्टीचो प्रयत्न म्हाका दिसता आता तो खंय तरी फसला. काँग्रेसीन बरो विचार करून बरो टाइम घेवन फायनली हे कॅन्डिडेट डिक्लेअर केल्यात. आनीक खूप टाइम गेल्लो आसा. आनीक आमी काँग्रेसीचे प्री पोल एलायज इन द असेंब्ली इलेक्शन, आनी आमी तांचे बरोबर तेन्नाच्यान सारखे आसात. आमी तांकां पूर्णपणान सपोर्ट करतले. अँड वी विश द कॅन्डिडेट्स ऑल द व्हेरी बेस्ट. येवन जर आपल्याकडे मतां मागली ना जाल्यार लोक मतां माननात. सो जाता ते भशेन कॅन्डिडेट पावपाक जाय लोकां फुडें. आज जे काँग्रेस पार्टीन जे दोन उमेदवार दिल्यात, दक्षिणेक बाब कॅप्टन विराटो फर्नांडीस आणि उत्तरेक बाब रमाकांत खलप, आदले कायदे मंत्री, हे दोनूय बरे उमेदवार दिल्यात. आणि एकूच प्रॉब्लेम जो म्हणल्यार तो आमकां टायम कन्स्ट्रेंट. तो 29 दिसाचो आसा. वास्ट कॉन्स्टिट्युन्सी आसा, दोन्ही कव्हर करच्यो पडटल्यो. बट एज अ एलाय ऑफ द काँग्रेस पार्टी आमकां तांकां पूर्ण तेंको आसतलो. आनी दोनूय उमेदवारांक भरघोस मतांनी निवडून हाडपा खातीर गोवा फॉरवर्ड पक्ष आनी आमची जी लिडरशीप आसा हे सक्षम आसतले, उबे रावतले तांच्या फाटल्यान, बिंग द प्रिपोल एलाय. सो आज जे कॅप्टन विराटो नाव डिक्लेअर केला सरकार आणि रमाकांत खलपान नाव काडिल्लें. सो इट इज अ व्हेरी गुड पॉझिटिव्ह इंडिकेशन. आणि आमी आमचें काम एज अलायन्स पार्टनर्स जाल्यार 10 दिसां लागून वी हॅव स्टार्टेड इन द सावथ प्लस इन द नॉर्थ. पणजेय आमी एक रेग्युलर कॅम्पेन केल्ली. सो आमी सदां विदाउट द नेम करताले, बट फायनली टुडे इवनिंग वेन वी आर गोइंग टू डू, वी वील हॅव द नेम, वी वील प्रमोट कॅप्टन विराटो अँड पॉझिटिव्हली वी वील एबल टू नाव मूव अहेड. आनी लोकांकूय एक पॉझिटिव्हनेस आहा. हांव दोन फावटी मिनिस्टर आसलो मनीस, आयज वास्को लोकांनी आमकां चिकन दिला. पूण आयज पासून लोक आमचे बरोबर आहा. कोणाकूय दिसता आसतलो बाबा फिलिपारा लोक ना, हे मतीन घेवप ना. आमचे बरे मागपी, आमचे वोटर बरे मागपी, आमचे कार्यकर्ते आमचे जितले फास्ट काम करूंक पडटलें. द कॅन्डिडेटान सगळ्याक भोवंक पडटलें आनी कॅन्डिडेटान भोंवन सगळ्यांक लोकांक मेळपाक पडटलें. आयज जो काँग्रेसान जो कॅन्डिडेट दिला तो आयज हांवें चोयला जायते कडेन तो गेला. जैतिवंत दोगी जावपाक आनी इंडिया अलायन्स हे जिखपा खातीर पूर्ण ताकद निशी रस्त्यार देंवतली. आनी बाकीचे जे अलायन्स पार्टनर्स आसा हांकां बरोबर घेवन आमची सगळ्यांची जैत जातली. हांव हांगा सांगूंक सोदतां, काँग्रेसीन एक विलंब लागू पूण एक बरें पावल उचलिल्लें आसा. एक बरे म्हणजे बरे उमेदवार जाहीर केल्ले आसा.